देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, चोतराय दवरात आनी जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळत. आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. सुरवातेकूच आमकां देवाचें उतर 4 पावट जागृत रावूंक शिटकावणी दिता. क्रिस्त येण्याचो काळ न्हूच आमी नातालांची पुर्बेची तयारी करूंक, पूण अदीक करून जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आसूंक आमकां एक उलो. दुसरी वस्त आमी जाणा जावंक जाय. जेजू म्हणटा केन्ना तो येतलो तो आमी नकळो. तें ताच्या बापाच्या हातांत आसा. तिसरें, आमी जाणव आमचो धोनी एका दिसा येतलो, पूण केन्ना तो आमकां तें आमी नकळो. तर आमी सासणाच्या काळाची सावळेंत आमी जिवोवंक जाय. आमचें जिवीत भिरांतीन जियोवपाचें न्हय, पूण बरे भाशेन आमी जियेता जाल्यार आमकां कांयच भिरांत आसूंक फावना. दर एक घडये, दर एक दीस सासणाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून जियेल्यार आमी केन्नाच सांडची ना. क्रिस्त येण्याचो काळ जागृतायेचो काळ. आमचें जिवीत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवुया. आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. मागुया. बापा, तूं आपयता तेन्ना आमी तुका सदांच जागृत मेळूं. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.